माय मोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर सुरवेक हेडलायन्स. सोनसाय पारशा फुटली उदकाची पायपलाईन पायप फुटून जाले 4 दीस लाखांनी लिटर उदकाचो इबाड. पीडब्ल्यूडी अधिकारी झाले धृतराष्ट्र. हजारांनी भाविकांची पोरणे गोंयच्या फेस्ताक गर्दी. बेसांव घेवपाक मुख्यमंत्री आमदारांची हजेरी. उस्किनी पाजीर कुंकळेच्या शेतात अजून पावलो ना अंत्योदय. 10 वर्सां जाली पावली ना WRD. शेतकारच मोडटात पैसो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. चोनसाय पारशा उदकाची पायपलायन फुटल्या. पायप फुटोन 4 दीस जाले. लाखांनी लिटर उदकाचो इबाड जाला. पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनी धृतराष्ट्राची भूमिका घेतल्या. पळयात. जो आसा तो चोनसाय पारशा म्हणटा पळय थंय आसा आनी हांगा तुमी पळयता जाल्यार एक रस्त्याचेर पायपलायन एक फुटलेली आसा. आतां ह्या रस्त्या वयल्यान हो मेन रोड जावन आसा आनी ह्या मेन रोडा खातीर ह्या रोडा वयल्यान म्हाका दिसता हांगासरल्यान म्हापसा वयता, हांगासरल्यान मांद्र्या वयता, हांगासरल्यान पेडण्या वयता, हांगासरल्यान कोरगांव वयता, हांगासरल्यान मोपा वयता आनी हो मेन रोडाचेर ही पायपलायन आतां फुटलेली आसा. हांवें आतां तांकां विचारला त्या हेतुल्या अदमासान ही 4 दीस जाले ही पायपलायन फुटल्या खंय आनी रस्त्याचेर व्हांवता. आतां पळोवंक गेल्यार आतां फुडले दीस आसा ते सारके उदकाक मारामारी जावपाचे. अशा परिस्थितीन हांगासर पायप फुटोन कितलेशे लिटर उदक तुमकां दिसता हे पळय म्हाज्या फाटल्यान सुद्दां आसतले कितलेशेच लिटर उदक सारके भायर रस्त्याचेर वयता आनी पिड्ड्यार जाता. एक सायड आमी म्हणटा कशी की आमकां उदक पिवपाक ना आनी एका सायडीन आमी हें उदक आमी सारकें वगडायता अशें दिसता की हें उदक इतलें वयता, इतले 1000 लिटर वयता की हितूर जवळ जवळ म्हाका दिसता एका वाड्यार उदक पितले इतलें उदक हांगासर आतां फक्त रस्त्याचेर बेश्टे वयता. आनी ज्यो गाडयो येता त्यो तूं म्हाजेर मार हांव तुजेर मारता अशें करून ते सगळे वयता. लोकांच्या धंद्यांनी पळोवपाक गेले जाल्यार लोकांचो धंदो आसा त्या धंद्यांनी उदक सगळ्याक गेल्लेलें आसा आनी हे कितलेशेच मिटर फुडें उदक हे चलता रस्त्याचेर. आनी डिपार्टमेंटाचो हांव गोवा 365 सदांच सांगता की केन्नाच गोवा 365चो रिपोर्ट गेल्या वचून म्हाका दिसता हेंकां करपाची अक्कलच येना अशी दिसता. सगळीकडेन रस्ते फोडिल्ल्यान उदकाच्यो पायपलायनी फुटल्यात. पुराय रस्तो उदकान भरला. संबंधीत खात्यान बेगोबेग दुरुस्ती करप गरजेचे. सरकारी अधिकाऱ्यांचे ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच चलता पूण सगळेच धृतराष्ट्र जाल्यात. पयलींच उदकाची टणटण चालू आसा आनी हांगा 4 दीस जाले पारसे गांवांत चोनसाय म्हणटा थंयसर 4 दीस जाले पायपलायन जी फुटलेली आसा पूण तेचेर कोणाचो लक्षच ना. म्हाजें इतकेंच मागणें आहा की पीडब्ल्यूडीन जे लायन हेल्पर जावं कोण इंजिनियर आसा तेंच्यांनी हे बेगीच्या बेगीन सारकें करपाचें आनी जे उदकाचो प्रॉब्लम जो जाता पळय लोकांक तो सॉल्व करपाचो. थँक्यू. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. सरकार म्हणटा तो अंत्योदय अजून कुंकळच्या शेतांनी पावल्लो दिसना. नाजाल्यार फाटली 10 वर्सां आमी आमच्या पयशांनी बांद बांदून शेतां करतात अशें कुंकळकार सांगचे नासले. सरकाराचो एक पैसो मेळना. हजारांनी मोडटात ते पदरचे. शेतकऱ्यांनी गोंयच्या कृषी मळावयले नागडे सत सांगला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुंकळे उस्किणी पास म्हणटा थंय आसात आनी ह्या उस्किणी पाजेचेर हांगा जो बंधारा आसा हांगा जी गेट घालपाक जाय आसली ही ऑथॉरिटी जी आसा WRD ही हांगा पळयन सुद्दां आनी हांगा लोक शेत रोयतात आनी ह्या शेता खातीर गांवचे लोक जे शेत रोयतात ह्या लोकांक हांगा हें काम करूं पडटा. आतां गेली 10 वर्स जाली हे लोक हो बांद बांदतात आनीक आपल्या शेताक उदक व्हरता पूण WRD डिपार्टमेंट हांकां पयशे म्हूण ते दिना. आतां 10 वर्स जाली. आज ह्या शेतकारांनी अपील केला सरकाराक की आमचे 10 वर्सांचे पयशे जे बांदता आमी बांद हे दिवचे म्हणून. कित्याक हांगा तांकां JCB लागता
हांगा तांकां माती काडूंक जाय, त्याच बरोबर ताळी हाडपाक जाय आनी हे करता जाल्यार हांगा तांकां खूब खर्च सांगले कडेन आसा. बेगीच्या बेगीन सरकारान हांगा पळोवचें, WRD डिपार्टमेंटान हांगा पळोवचें आनी आमचे बांदनाचे पयशे जे आसात हे दिवचे म्हणून, ना जाल्यार आमकां शेत म्हणटा तें रोवपा मेळपा ना म्हणून. आमकां पयशे ते दिताले पयलीं बांदपाक, कळ्ळें तुका न्हू. ह्या तो मुगे बापोल भाव करता सगळे म्हणल्यार तो 600 आसतना हे बांदून आमी स्टार्ट केले, पूण हे पयशे अजून आमकां आतां 10 वर्स जाले हे आतां पयशे मेळनाय. हे पयशे गेले खंय आमगेले. हे आतां हो जाणटे मनीस 10 वर्स जाली हिंग शेतां काम करता. ह्या मनशाक आतां एक हे ते आपूण हे करून पयशे हे करताय मोडटाय आनी हे पयशे आज बांद ते पयशे खंय वयताय आमगेले कोणा वयताय हे पयलीं मुगे बापूय करी, मागीर मुगे बापोल करतालो, मागीर बापोल्या फाटल्यान तो बापोल्या चड करता. ते आज त्याक पयशे मेळनाय, ते आज हे करचे पडना. हे कितें नाका आसलेले. हे पयशे वयताय खंय ते चौकशी कराय न्हू तुमी. ते पयशे कोणा दिताय ते तुमी, खंयचीय मनशां दिताय. बांद बांदताय आमी आनी पयशे दिवप कोणाक. बांद बांदल्यार आमकां शेत रोव मेळना. मागीर आतां पळय पिशे आनी माती घालता. मागीर आतां आमी पळय सावळ मारून ते दोन हाडून पळयता. तर मागीर शेतां उदक वचना. वर्सा वर्स तुमी अशें करता. तुमकां सरकार पयशे दिना हेचे? ना पयशे दिना. आमच्या पयशे कडून आमी हे करता शेवळाक. तुमी शेतकार जाल्यार तुमगे पयशे मोडटा. सगळे एकठां हाडटा. मागीर कितली शेतकार आसा तुमी हांगा आतां? 32 लोक आसा. 32 लोक हे बांदतरेक मागीर शेत रोयता तुमी? 10 वर्स जाली. 10 वर्स जाली. हय 10 वर्स जाली तुमकां पयशे दिले ना? कांयच दिले, 1 रुपया दिले ना. तुमी तुमच्या पयशांनी बांदत आसा हे? ना जाल्यार तुमकां शेत रोवपाक मेळना. फुडें आसा आमगे कृष्णादा चेडो संतोष, तो फुडें आमकां सांगता. तो सांगता संतोष देसाय, कृष्णादा चेडो. तो आमकां हिंगराव घोळून घेवन ताळे बी मारून आमी 2-3 ताळे मारची पडटा, मागीर माती हाडची पडटा. जेसीबी हाडून जेसीबी पयशे दिवचे पडटा. 10-12 हजार बी दिवचे पडटा. जेसीबी दिवचे पडटा आमी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवप्रांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कोकण रेल्वेच्या प्रवेशदारार एंट्री फी घेवप चालूच आसा. हो वाद वाडत चल्ला. कर्मचाऱ्यांनी थळाव्यांचेर हल्लो करपाची घडणूक घडल्या. मडगांव वाठारात भय पातळ. पळयात पुराय बातमी. कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यांनी थळाव्याचेर केल्ल्या हल्ल्याक लागून पुलिसांनी तांकां ताब्यात घेतल्यात. हे घडणुकेचो काँग्रेसीन खर विरोध केला. थळाव्या लोकांक मारपी कंत्राटदार कर्मचाऱ्याचेर खर कारवाई करची अशे वागणुकेक लागून कंत्राटही सोंपोवचो साव्यो कुतीनोन मागला. थळाव्यांनी एंट्री फीक विरोध केला. पळयात. एक गेट तुमकां नाका कोंकण रेल्वे स्टेशन मडगांव हांगा परतून पार्किंग फी कलेक्शन सुरवात केल्ली आहा. इनफॅक्ट आमकां डेप्युटी जनरल मॅनेजर हेचो कोंकण रेल्वेचो हांणी हें दिल्लें एश्युरन्स दिल्लें की सगळें सेटअप जावं पर्यंत आमी सुरवात करपा ना म्हण. पूण इनस्पायट ऑफ दॅट आमकां आयकूं येलें तशें की स्टार्ट केल्लें आहा, पयशे कलेक्शन स्टार्ट केल्लें आनी तेजे भायर पेमेंट केलें जाल्यार स्लिप्सूय दिना म्हण. म्हाका कितल्या लोकांनी व्हिडिओ धाडल्या रिकॉर्डिंग करून अशें अशें ते हें करता आनी इतली एब्युजीव स्टाफ आहा की लोकांक दादागीर करता. हांगा नॉर्थाची येता गाडयो, सावथाची येता, सो ट्रॅफिक जाम जाता आनी हें जाताय ना. पयलीं आसलें पळय नॉर्मल तशें पार्किंग बी आसलें तशें दवरा तुमी न्ही. हय तुमी एंट्रीकूच फी घेता आनी टायम सुद्दां मेळना तुमकां आनी थंयसर सगळें ट्रॅफिक जाता सगळें आनी हांगासर हें सगळें ब्लॉक जाता. फाल्यां समज हांगा कितें एक्सिडेंट बी जाय तुमचे तुमी रिस्पॉन्स आमी हांगाच आसता. आमचें कितें हांगा कितें जाता तें आमी करता. आयज सकाळीं आमगे भुरग्यांक गेटमॅनांनी हात धरलो. आदी धरून बरो मुठी मारून धोळगती काडले. कित्या खातीर? हे गेटी खातीर. गेटी तो ना जाल्ले ही लफडे जायचे नाशिल्ले. आमगे गेट नाका म्हणलें नाका. आतां हे लफडे जाल्या आनी मुखार सुद्दां आनी लफडे जाल्या अशें. ते सगळे गुंडा लोक आसता हांगा गेटीचे आसा ते आनी आमकां बारीक मनशांक धरून मारता. आयज आमच्या एक भुरग्याक तांच्यांनी मारलो. मारून रोखोच भितर काडून चावी बी मारून हॉस्पिटलांत वयला पेडमा. तेजे नंतर कळटलें कितें तें ना. तो भुरगो हांगासलो लोकल मारला तुमचो.
पार्किंग करपाचे टाइम लिमिट क्रॉस केल्ल्यान कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यान गाडीवाल्याक थांबयलो खंय देखून ताचे मदीं वाद जालो। ह्या घडणुकेची पुराय माहिती कंत्राटदारान दिली, आयकात ताका। सुबह 9:55 पे एक गाड़ी आई थी एंट्री गेट से। वो गाड़ी सर्कुलर एरिया से बाहर निकलते लगभग उसको 9:17 हो गई थी। उसके बाद वो बंदा जब एग्जिट गेट पे मेरे स्टाफ ने उनको रुकाया तो उन्होंने मतलब उसके साथ गाली गलौज करने की ट्राई की कि मतलब उनके मम्मी पापा के नाम से गाली गलौज की और उसको गंदा बोला। तो वो बंदे ने उसका काउंटर करने के लिए उसने भी 2 गाली दी। टोटल टाइम लिमिट क्रॉस किया था, इसलिए आप पैसा लेने गए। टाइम लिमिट लगभग 21 या 22 मिनट जैसा हो गया था उनको। तो उसके लिए लड़के ने मतलब पे करने के लिए बोला कि आपका टाइम लिमिट ऊपर हो गया है, आप पे कर दीजिए। उसमें वो थोड़ा बहुत गाली गलौज वगैरह से वो करीब पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ गया, लड़ाई बढ़ गई। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। दिवचल मयाक जोडपी पाजीवयलो रस्तो अशीर आसा। रातच्या वेळार अपघातांक आमंत्रणां दिवपाक लागला। विशेष म्हटल्यार पुरातत्व खात्यान आरक्षीत केल्ल्या निमुजगे कडेन वचपी रस्तो ह्याच रस्त्याक तेंकला। निमुजगे कडेन वचपी रस्त्याचेरय आडनदर जाल्या आणि पाजीवयल्या मुखेल रस्त्याची। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही सध्या हांगा आसा पाज वाड्यार मये पंचायत आनी बिचोली म्युनिसिपालिटीच्या मदलो हो रस्तो आनी सामकी चडण आसा, म्हणजे खूब सामको स्लोप आसा हांगासर। काल रातीत हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो, 2 कार आनी 1 बायक। तातूंत व्हडलेशी कोणाक दुखापत जालना, मायनर अशी दुखापत जाल्लेली आसा। तांकां हॉस्पिटलांत केल्लें। पूण हांगा ह्या रस्त्याचेर खुबशे एक्सिडेंट जाता, कित्याक तर एक चडटी आसा आनी सामको स्लोपूय आसा। मयासून जे लोक येवपी आसा तांकां देंवती लागता, तशेंच बिचोलच्यान मया तशेंच चोडणा वचपी लोकांक ही चडटी आसा। आनी हो रस्तो सामको धोकादायक असो आसा, म्हणल्यार खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा। फाटल्या फावटी हांगा रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो, ताचेर फक्त पॅचीस मारून रस्तो सारको केल्लो आसा। असो रस्तो हो सारको करपाक जायना। हांगा मातसो रस्तो रुंदीकरणूय जावपाक जाय आनी जी सायडीक झाडां बी जाता ती ट्रीम करपाक जाय, कित्याक तर जे वोल्तां आसा थंयसर जे फुडले कोण येता तांकां कांयच हांगा दिसना। लोकांचें म्हणणें आसा की रातचे तर हांगा खुबशे त्रास जाता। कालूच हांगा एक मेजर एक्सिडंट जालो आनी म्हाका आयज सांगपाचें आसा, हो रस्तो आहा तो अरुंद आसा आनी म्हाजे दावे सायडीक जे वॉल्त आहा ते वॉल्त खरें म्हणल्यार रूंद करपाची गरज आहा। आनी हे काम प्रायोरिटीचेर सरकारान म्हणा जावं आमचे वाहतूक खातें आहा PWD हेंच्यांनी प्रायोरिटीचेर हे काम हातीन घेवचें, जेणे करून येणाऱ्या फुडल्या काळांत अशे एक्सिडंट जावचे न्हू हांगासर, ह्या खातीर खबरदारी घेवची अशी हांव सगळ्या कडेन विनंती करतां। सांगपाचें म्हळ्यार छत्रपती संभाजी महाराजान उबारिल्लो नमाजगो कुशीकच आसा। थंय वचपी वाट ह्याच रस्त्याक जोडला। कांय तेंपा आदीं राज्यपालान येवन निमुजग्या कडेन सरकारान कशी आडनदर चलयल्या ते स्वता पळयल्ले आनी सुदारणा करतले अशें उतरय दिल्ले। पूण त्या उपरांत निमुजग्या कडलो रस्तो आसूं वा तेका जोडपी पाजी वयलो रस्तो कुस्कुटाची सुदारणा जाली ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू। गोंयच्या सायबाचे फेस्त मनोवपाक पुराय देशभरचे भाविक एकठांय येले। बेसांव घेवपाक मुख्यमंत्री आणि हेर आमदारांनी हजेरी लायली। पोन्ने गोंयांत जावपी गोंयच्या सायबाचे फेस्त अंदू 4 डिसेंबराक मनयले। सगळे भाविक सायबाचे बेसांव घेवपाक आयिल्ले। गोंयचो मुख्यमंत्री आणि हेर आमदार उपस्थित आसले। गोंयचे सायबाचे फेस्त, आमचे गोंयचे सायबाचे फेस्त म्हणल्यार गोंयची हेरिटेज, आनी म्हाका दिसता की गोंयची हेरिटेज राखून दवरपाक मुख्यमंत्र्यान
एक विचार करूंक जाय की फुडल्या वर्सा एक्सपोजिशन जाता. ह्या एक्सपोजिशनाक लाखांनी लोक भायल्यान येतले. ही गोंयची हेरिटेज राखची आनी आयचे मिसाक तांणी मागलां कितें, गोंयच्या साहेबा कडेन मागलां की सरकाराक बरी बुद्धी दिवची म्हणून, की गोंयचें पर्यावरण राखपाक, गोंयांत गोंयकारपण राखपाक बरी बुद्धी दिवची. हांवूय देवा कडेन मागता की ह्या सरकाराक बरी बुद्धी दिवची म्हणून. across sections, all Hindus जावं मुस्लिम जावं आमी सगळे खूंय सगळे भावांक बरें देवागे बेसां आवडटा. तेच भाशेन आमगे गोंया पडे आहा, यू नो सो मच कल्चर, सो मच ट्रेडिशन्स, ती सदांच सांबाळची म्हूण देवाक मागता. आनी देवान भरपूर प्रॉस्पेरिटी, भरपूर गुड गव्हर्नन्स, तेच भाशेन भरपूर बरेपण दिवचें हे म्हगे आवडे आयचे दिसा सगळ्या लोकांक. आय विश देम गुड हेल्थ, हॅपीनेस, आय विश देम प्रॉस्पेरिटी, आय विश ऑल माय पीपल, my constituency as well as the whole of Goa, the whole of India, and abroad also, those people who wish, who have got faith in St. Francis Xavier, I wish them, God blesses them and God takes them to greater heights. A very happy feast to all the Goans and all across the globe. St. Francis Xavier, the messenger of Jesus Christ, the messenger of God, came to Goa 500 years back to spread love, peace, unity, and to help also a lot of Goans in terms of education, to uplift the Goans, to help the sick suffering. आणि म्हाका दिसता आयज जी मॅसेज दिल्या बिशॉपान बसून, ही मॅसेज टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प युअर फॅमिली फर्स्ट, टू हेल्प युअर नेबर्स, टू हेल्प अदर्स. पीस आसपाक जाय संवसारांत, वॉर काबार जावपाक जाय, तेज्या खातीर माग म्हटला. आनी तेचे भायर म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांनी सगळ्यांनी, सगळे धर्माच्या लोकांनी एकवटान रावप, ही मॅसेज आयज. आनी म्हाका दिसता सगळे आमी गोंयकार एक आहा आनी एकूच रावतले. अ व्हेरी हॅपी फीस्ट टू वन एंड ऑल. थँक्यू. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. डॉन बॉस्को ऑरेटरी फातोर्डान सांत जुझे आरियल स्पोर्ट्स क्लबाक 3-1 अशा गोल फरकान हारायलो. गिरदोळी क्लबान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. चांदोर चर्च स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात खेळिल्ल्या 17व्या ऑल गोवा गिरदोळी पंचायत कपाच्या फायनलीत डॉन बॉस्कोन सुवात मेळयली. आरियलान 3ऱ्या मिनटार आघाडी मेळयली, पूण लिस्टन डिकॉस्टाच्या यत्नाक लागून विस्करांनी लक्ष चुकयले. 7व्या मिनटार आरियलान आनीक एक सोपी संद वगडायली. 12व्या मिनटार फातोर्डा खातीर क्लिफ बारेटोन आपलो शॉट ओव्हर केलो. ब्रेकात दोनूय पंगड 0-0 अशे पातळीचेर आशिल्ले. रेग्युलेशन वेळार मॅच गोल नासतना सोंपली. ताका लागून जाल्ल्या टाय ब्रेकरात वेल्टन, हॅन्सलम आनी क्लिफ हांनी फातोर्डा खातीर गोल केलो. 10 डिसेंबराक फायनलीत डॉन बॉस्कोचो सामनो वेर्ना पंगडा कडेन जातलो. डीपीओ फातोर्डाचो गोलकीपर कॅरोलाक मॅन ऑफ द मॅचीचो पुरस्कार फावो जालो. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार.
ह्या सप्तकात मळब नितळ उरतले. सकाळच्या वेळार धुक्याचो अनुभव घेवपाक मेळटलो. शियाळे दीस असले तरी तापमान अजूनय सुमार 34 डिग्री सेल्सियसांचेर आसा. वियो 9 तारखे मेरेन पावसाची अपेक्षा ना. धुके पडूं येता. तापमान पळयल्यार फुडल्या 4-5 दिसांत उण्यात उण्या तापमानात कसलोच महत्वाचो बदल जावपाचो अदमास ना. तापमानाचो पारो तुळेन स्थिर उरपाची शक्यताय आसा. चडांत चड तापमान सुमार 34 डिग्री सेल्सियस जाव येता. 10 डिसेंबर मेरेन सुक्या हवामानाचो अदमास. सकाळच्या वेळार धुक्यांचो अणभव. तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियस. तापमानात व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.